प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवोर वोड 9 ते 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्सेस 9 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपूण प्रमाणीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताली आनी हेरांक लेखी नासली तसल्या कांय मनशांक ताणें अशी एक वपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिजियो आनी दुसरो दोन मुसलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. तो फारिजियो नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो, देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पुर्दुवारी हे त्या दोन वसूलदाराय सारको न्हय. हांव सातोड्यात 2 पावटी हांव उपास करता, म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करता. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावलो. दोळे पुर्यांत स्वर्गार लावंक ताका काळीज जायना जालें. पूण व्हडतें बडोवन बडोवन तो म्हणटालो, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कोर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा परतलो, पूण तो दुसरो देवाक मानवलोलो जावंक ना. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एक वोपार घालता एका फारिजियो आनी दोन वसूलदाराची. आनी कितें घडटा? फारिजियो आनी दोन वसूलदार दोगूय देव मंदिरांत मागणें करपाक वेतात. पूण जेन्ना फारिजियो मागणें करपाक वेता, तो आतां मागणें करिना, तो आपली वडवीक सांगता. तो देवाक आपली वडवीक सांगता आनी म्हणटा, देवा, हांव तुका दिनवासता, कित्याक हांव हेरां मनशां सारको न्हय. आयकात म्हजे भाव भयणीनो, जेन्ना तो हें मागणें करता, जेन्ना आमी मागणें करता आमी फकत देवाक. आमी दुसऱ्यांचें सांगिना की आमी दुसऱ्यांहून बरीं, आमच्या घरकावरून आमी बरीं, आमच्या बायलांहून आमी बरीं, आमच्या सासूमांहून आमी बरीं, आमी आमच्या भाव भयणां मदें आमी बरीं. अशें मागणें कोणूच करिना. जेन्ना आमी मागणें करता आमी फकत देवा कडेन येता आनी देवाक आमी आर्गां, वाखाणणी आनी दिनवासता. म्हणटच देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें, बरें केलां तें, आमी ताका येवन आमची भेट दिता. म्हणजे आमी ताका वाखाणणी करता, आमी ताका एक स्तुती दिता, आमी ताका महिमा दिता, कित्याक तो आमचो देव. पूण हो आमचो फारिजियो आयच्या शिवर्तमानांत तो कितें करतालो? तो देवाक सांगतलो की हांव हेरां मनशां सारकें न्हय, हांव पोदवार न्हय, हांव हेरां सारकें मनशे भशेन पातकी न्हय, हांव म्हज्या दाव वांटो फारीक करता, म्हजे कडलें आसलें तें हांव सगळें दिता, हांव मागणें करता, हांव 2 पाटी उपास करता. आनी भाव भयणीनो, आपली वडवीक तो देवाक सांगतलो. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की तेच भाशेन जे भाशेन हो फारिजियो आपलें मागणें करतालो, थंयसर एक पातकी आसलो, एक 2 वसूलदार आसलो. तो आपलें तोंड वयर पासून दवरिनासतना तो फकत म्हणटा, देवा, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कोर. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता, जेन्ना जेजू ही वोपार घालता तो म्हणटा, हो जो 2 वसूलदार आसलो, हो आतां देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा परतलो. पूण दुसरो म्हणजे फारिजियो देवाक मानलोलो जावंक ना. कित्याक तो एके भाशेन खालतो रावंक ना, तो आपणाकूच उंच काडूंक सोदतालो. तो दुसऱ्यांक म्हणटालो, दुसरे सगळे पातकी, दुसऱ्या मनशां सगळीं वायट, हांवूच बरो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी पळयता की कशे भाशेन देवाक एक खरेपणी खालती मनशां बरीं मानतात, तेन्ना भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेन्ना आमी पातकी म्हूण मानता आनी आमी देवा कडेन बोगसणें मागता, देवा कडेन येता आनी म्हणटा, बापा, तुवें तुज्या एकल्याच पुत्याक ह्या संवसारांत धाडलोय, जेजू ह्या संवसारांत येवन
आपले रोगत वारोयलें, ताणें आमकां एक नवी रचना केली. आतां जेजू वरवीं आमी एक नवी रचना जाल्या. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी आतां देवा कडसून भुरगीं जाता, देवाची भुरगीं जाता. आनी आमी आतां आमच्या आत्म्यान नितोड जावन आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता. आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा. आमच्यान देवाचें बोगसणें मागून आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमी देवा कडेन येता आनी आमी सांगता की आमी अशें केलें तशें केलें, आमी आमचीच वडवीक सांगता, तेन्ना भाव भयणीनो, देवाक तें मानलेलें जायना. आमी कितलेंय करूं, आमच्यान कितेंच करूंक जायना. देवा कडसून आमी एक बरे भाशेन भुरगीं जावंक फकत जेजूचेर बावार धरून, ताच्या रोगताचेर बावार धरून, ताणें आमकां खुर्सार कितें केलां ताचेर बावार धरून आमी आतां देवाची भुरगीं जाता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आमी ह्या फारिजिया भाशेन जावपाक एकदम आमकां एका ह्या दोन वसूलदारा भाशेन आमकां ताजे भाशेन जे भाशेन ताणें देवा कडसून आपले बोगसणें मागलें, त्या भाशेन आमचो स्वभाव असो जावंक जाय. पूण जेन्ना आमी फारिजिया भाशेन आमी कितें कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, तेर्स कोत्ता, आमी जें कोत्ता तें, पूण आमी देवाक सांगना की आमी सगळें कोत्ता म्हणून ताणें आमकां बेसांनी भरूंक जाय. आमी आमकांच फटयता, कित्याक आमच्यान कांयच करूंक जायना देवा कडसून आमकां मेळपाक. फकत आमचो भावार्थ जेजूचेर धरून आतां आमच्यान एक क्रिस्ती जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक जाता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी ह्या भाशेन ज्या भाशेन दोन मुसलदार येवन आपले देवाचें बोगसणें मागलें, देवान ताका बोगसणें मागलें, देवान ताका आपली काकूट दाखयली, तेच भाशेन आमी आयज जेजू कडेन या आनी जेजू कडसून आमचे ताका बोगसणें मागून ताच्या उतरा पोरमेर चलपाक आयज तर आमी एक थाराव घेवया आनी देवाच्या उतरा पोरमेर चलून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव